नाट्य मंडल इन एसोसिएशन विथ डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर आणि सपोर्टेड बाय मॉडेल मारगांव हांणी हांगा घडोवन हाडिल्लो आज मटक रामोत्सव लोकनृत्य ऑल गोवा लोकनृत्य कॉम्पिटिशन हाका 13 एंट्री आयल्यो आणि आमकां एक बरे पैकी सांस्कृतीक लोकनृत्य पळोवपाक बरें आमकां एक हें मेळ्ळें हांगा। हांव ताका लागून खारेबार नाट्य मंडळाचे अध्यक्ष गितेश बोरकार आनी तांचे फूल मंडळाक हांव परबी दिता की तांणी हें बरें घडोवन हाडलां। हालीं आमी पळयता पयलीं सिटी भितर असले सांस्कृतीक प्रोग्राम चड जायना आशिल्ले, पूण हालीं तेंपार आमी पळयता पयर देव वाटेश्वरान थंय तांणी दिंडी घडोवन हाडली आनी जागेश्वरान ढोल ताशे कॉम्पिटिशन टाळ तांडव घडोवन हाडलो आनी कुरुक्षेत्र एसपीडी ग्राउंडार जाल्लो। सो हालीं आमी पळयता की ट्रेंड बरो चल्ला की लोक अशे सामके सांस्कृतीक प्रोग्राम घडोवपाचें ट्रेंड चल्ला। आमचे सिटींतल्या भुरग्यांकी आपली पयलींची संस्कृती कळपा खातीर अशेच प्रोग्राम आनी जावपा जाय आनी खारेबार नाट्य मंडळाक हांव परबी दिता की तांणी ह्या वर्सा बाकीचे प्रोग्राम घेतल्यात ताजे भायर हो एक नवो प्रोग्राम घेतला सांस्कृतीक सामको आनी असोच तांणी फुडल्या वर्सा होच ना जाल्यार आनी एक कसलो सांस्कृतीक प्रोग्राम घेवचो म्हणून तांचे कडेन हांव मागणी करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं। त्या ऑर्गनायझराचें अभिनंदन कित्याक काय म्हणल्यार गोंय लोक संस्कृती गोंय लोककला आनी लोकगीत गायन हो जो लोककलेचो प्रकार आसा तो संवर्धन करपाचें जतन करपाचें कार्य मटकराम संस्थेन बरे नेटान आनी उमेदीन पयलेच फावट केलें आसा, त्या बद्दल तेजें अभिनंदन। खुबशे फावटी आमी चडशे फॅन्सी वता म्हणजे हांगा हिंदी रिकॉर्ड डान्स स्पर्धा बाकीच्यो स्पर्धा करता, पूण हेतूंतल्यान कितें मेळटा काय आमकां लोककला ही मुळातच निसर्गाची नातें सांगणारे निसर्गाची आमकां संबंध जोडणारे आनी निसर्गाची महिमा घालणारे अशें कवन त्या कवनाचेर घडिल्लें नृत्य आनी हें नृत्य अंतर्मनासून अंतर्मनाक साथ घालपी म्हणजे मनशांतल्यान ती देवा पर्यंत आर्त साथ घालपी आनी तेतूंतल्यान आनंद घेवप आनी तेतूंतल्यान आपणें समर्पण जावप अशे भावनेन केलो हो नाच। जी उदर भावेशान म्हणलें एखादें कवन घडलें आसा दोन झाडां मदीं झाड घातलें त्या ध्वनीचेर एखादें कवन घडलें आनी त्या ध्वनींतल्यान कवनांतल्यान एखादो नाच रूप जालो। पूण एकूच गजाल खुबश्यो पाटी आमी नाच करता आनी हांगा कवन करता गायन करता कितें जाता की गायन करता वांगडा उमेदीन बऱ्या पैकी गायन करता आनी जो मनीस नाच करता खरें म्हणजे जें कवन जर आपल्या पोटांतल्यान तोंडांतल्यान जर येयत जाल्यार ते परफॉर्मन्स ते बीट जो ठेको जो ताल आसा तो वेवस्थीत धरलो गेलो वता। खूब फाटी गायक बरे वाजता कारण तेंचे कडेन बसून ते गायता, हांगा नाचणाऱ्यांक बाबड्यांक म्हाका घाम गळचो पडटा धाप मारची पडटा हो थोडो विसंगतीचो प्रश्न आसा। म्हणून खूब फाटी हांव जेन्ना जजींग करता तेन्ना आमी काही गोश्टी नोट करता की एक म्हणजे पयले परफॉर्म करता ग्रुपाक कळपाक जाय आपली ऑक्युपंट स्पेस कितली म्हणजे आपल्या कडेन कितले जाण नाचतले आनी आपूण कितली स्पेस ऑक्युपंट करतलो इन एंड आउट करपाक हें म्हत्वाचें। जर कळ्ळें ना जाल्यार थंय सगळ्यांची घुसपागोंड जाता हेंवूय बी आमी नोट करता। दुसरी गजाल जेन्ना तुमी प्रॉप्स हाडटा जेका ती वस्तू हाडटा त्या प्रॉपर्टीचो वेवस्थीत उपयोग जाता काय जायना आनी तो फ्लुएंटली जावपाक जाय। तो करपाक जायना तो करपाक झपको नजर बाबा करपाक करता म्हणून तें तशेंय जावपाक ना। इट शूड बी स्पॉन्टेनियसली म्हणजे ते आपसूकूच येवपाक जाय तेजेर आमी नजर वता। तिसरी गजाल चार बायल बऱ्यो येता एकटी बायल घुसपता ती बाबा पांय खंय मुरगळ्ळो आसा कितें आसता ती नोट जाता कारण जेन्ना ग्रुपान आसता तेन्ना सगळ्यांचे ताल लय संग बी सांबाळची पडटा ते कारण हांगा गायले कारणान थंय खुबशे गजाली कुस्तार वता। आनी जितले नाचाचे वेगळे वेगळे फॉर्मेट आसा आतां ड्युलेचे 4 फॉर्मेट जाले, दुसरे आमचे कुणबी नृत्याचे 2-3 फॉर्मेट जाले, हेतूंतल्यान मागीर त्या ग्रुपाक कंपेरिजन वता। सो इतलें सगळें करून सगळे जितले कलाकार आसा तेंचे पयलीं अभिनंदन करता बक्षीस कोणाकूच मेळून एक फावटी जोराक तेंच्या ताळी जावं न्ही कारण ही संस्कृती जतन करपाक ह्या संस्कृतीचें संवर्धन करपाक आनी ती फुडें ती प्रोत्साहीत करपाक तितली ताकद लागता आनी आमच्या अंतर्मनास स्मरून आनी आमच्या लोककलेक स्मरून जे आमच्या सत्सद विवेक बुद्धीक जे पटले जे स्मरले ते प्रमाणे आमी निर्णय दिवपाचो आमी यथाशक्ती प्रयत्न केलो आसा। कोणाचेर अन्याय जावचो ना पूण खुबश्यो गटाली केन्ना केन्ना तेंडुलकर हो बरोच बॅट्समॅन पूण जे आसा बरी पीच मेळटा तसो सेंच्युरी येता तशें हांगा जाता जे खूब जे परफॉर्मन्स आसा ते बरे आसता त्याच थोडीचे आसता पूण जे आसा तांचे परफॉर्मन्स जाले हांगा ते सुद्दां ते जिखले अशातलो जो भाग आसता। हेणे कोणेच कमी धरपाचें न्ही कोणाक कमी लेखपाचें ना कोणें आपल्याचे अन्याय समजपाचें न्ही। आमी देवा स्मरून आनी हे लोककलेक स्मरून जे पुर्वजांनी जाय आमचे खातीर सोडून दिला तेजी सामकी मनाक जतन करता आमीय प्रयत्न करता तुमीय प्रयत्न करता पूण खुबशे फाटी जो परंपरेचो जी आमची हें आसा नाळ आसा ती सुटत खंय तरी आधुनिकतेकडे वळलेली आसा
मॉडर्नायझेशन म्हणटा तेका आमी ते खुबशा लोकांक बी आवडटा थंय आमचो मातसो आमकां ते हो त्रास जाता पण मागीर इतली जावपा ना तें कारण परंपरा ही परंपरा ते परंपरेक एक कितें खाशेलेपण आसा ते आमच्या जाणटेल्यांक तशें मांडलेलें आसा ती मांडणी तशीच जर जाली जाल्यार ती परंपरे मोडाक बसता ना जाल्यार ते आधुनिक मागीर बेस्ट ऑफ प्लेन तो मागीर आमी केल्लो एक खंय तरी तें फॉर्मेशन जाता आनी एक तो खंय तरी नाच जावन पडटा अशें जावचें न्हू म्हाका सगळ्या ग्रुपांक विनंती आसा की तुमी जो परफॉर्मन्स करता जे तुमी कितें मांडटा तेजो फाटलो थोडो फार विचार करचो ते कित्याक लागून करता उदक धनगर नृत्य केलें पाहिजे तांणी मांडाची मांडावळ केली खूब बरें दिसलें जरी ते धनगर नृत्य ते परफॉर्मन्स जरी बरें जालें ना म्हाका याद जाता की 1998-99 लुप्त पावले धनगरी नृत्य आमी एका 17 वर्सां म्हायतरेकार शिकले आनी आमी जेन्ना ते घातली तेन्ना नंतर धनगरां समजलें की बाबा ही नृत्य फुगडी आसा म्हणून आनी आज ते भुरग्यांचे गाणें म्हाका अभिनंदन ते भुरग्याचो काय जावन ते भुरग्याचें कारण ते गाणें तशें आसा की ताका मोसमडी फुगडी म्हणटा आमी आवळी कुडू काय चिवळी कुडू ये भनी नायाला शाल गोंड तेजाच बंदूक माझ राजाच असं ते टोनान ते एक रिदमान ते पद म्हणटा आनी ते घप्पा घालून मोची गाणी ते म्हणत आसतात सो अशे काही रूप पावलेले ज्यो काही गजाली आसा तेचे आमी संवर्धन करपाक जाय जतन करपाक जाय ते परत आमी खंय तरी ते आमचे फुडले पिकाय करून घेवपाक जाय सो परत एकदां चड वेळ घेना टायम जाल्लो आसा सगळ्यांक रिजल्टाचेर लक्ष लागलें आसा आनीक रिजल्ट आमचे सत्सदेक जसो दिसता लाडूबाब जो नामनेचो परीक्षक समीक्षक लोक कलाकार जाका राष्ट्रीय पुरस्कार विजेतो असो मनीस आसा ही बरो परिशद खरें दिसता कारण 5-6 वर्सां हांवें सगळें सोडलेलें पूण जेन्ना भावेशान विनंती केली आनी तूं यो म्हणून लाडूबाब आपूण आसा आनी चारय आमदार जयशाल सर तूं योच सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं मना घालता देव बरें करूं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर